वेंचणुकेन सगळे उमेदवार हारल्या उपरांत लेगीत तृणमूल काँग्रेसीन गोंयांतलो वावर सुरूच दवरपाचो निर्णय घेतला। काम सुरू दवरपा खातीर पक्षान 3 वांगड्यांची समिती नेमल्या। सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी हांणी ही माहिती दिल्या। अशोक तन्वर, सुष्मिता देव आनी सौरभ चक्रवर्ती ह्या 3 वांगड्यांनी वेंचणुकेच्या परिणामाचो नियाळ घेवपा खातीर समिती स्थापन केल्या। ही समिती पक्षाचे काम चालू दवरतली। गोंया खातीर कितें जाय आनी कितें करपाक शक्य आसा हाचेर विचार करपा खातीर 26 मार्चाक परिशद जातली। अश्यो परिशद्यो फुडें जायत रावतल्यो। तृणमूल काँग्रेसीत उण्यांत वेळांत तयारी करून विधानसभा वेंचणूक लढयली। पक्षाक येस मेळ्ळें ना तरी गोंयकारां कडेन संपर्क सादतलो। तृणमूल काँग्रेस गोंयांत वावर करतली। पक्ष वेंचणुकेची खंत कमी पडली ताचो विचार जातलो। कार्यावळीची आंखणी जावन वावर सुरू उरतलो।